जय. श्री गुरुदेव दत्तात्रय महाराज की जय. आजच्या या श्री गुरुदेव दत्तात्रय महाराजा मूर्तीच्या आगमनाक आमचे मध्ये असतात आमचे मानाधिक झडपी मेंबर बाब सिद्धार्थराव देसाई तसेच सोडल्याचे आदले सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि आताचे पंच बाब स्वामी फर्नांडीस आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब साईदीप तसेच दीपू भारत हांगा जमिल्ली सगळी आमची गांवकरी अखेर हांव सजमतां की हो सण आमचे मध्ये आयिल्लो आसा. फाटल्या 4 वर्सांचा कठोर असे परिश्रम आम्ही घेतले सगळ्यांचे सहकार्य सगळ्यांचे कॉपरेशन आणि हाच करून सगळ्यांचो एक मोलाचो टायम काढून सगळ्यांनी आयज आणि पुनर्वसन जे आमच्या देऊळ आज पुनर्बांधणी जाल्ले श्री देव दत्तात्रयाचे ते आमच्या प्रत्यक्ष आम्ही पाविल्ले आसा त्या क्षणाक पावल्ले आसा. अवघे आम्ही 2 महिन्या भितर 1.5 महिन्या भितर आम्ही हेजे उद्घाटन करतले. तर आयज आमची मूर्तीचे जे क्षणाचे आम्ही इतल्या आतुरतेन पळयताले ते क्षणाची मूर्ती आज देव महाराज आमचे मध्ये पावल्लो आसा आपली स्थळां पावल्लो आसा. हे खऱ्यांनी आनंदाचो आणि उत्सवाचो हो एक क्षण आणि बरें दिसता ह्या वेळार जेन्ना मूर्ती हाडटात तेन्ना एक प्रत्येक भाविकाच्या मनाक जे आमी उत्साह पळयताले दिंडी मारतना सुद्धा इतलो पावस आयलो पूण तरी आसतना सगळे भाविक ज्या उत्साहान आणि एक भक्तीन जे हांगा दिंडी मारून सगळे जे उत्साह सेलिब्रेट केल्ले आसा ते खातीर हांव सगळ्यांक मनांतल्यान शुभेच्छा दिता. आनी मेन चड करून आमच्या कमिटीक जे म्हाका दिसता कितलीशीच टायम जालो परिश्रम करून ह्या देवळाचें काम जे हाती घेतले खंयचेय म्हाका दिसता देवळाचें काम हाती घेतना आमकांच तांकां खबर आसता की कितले ते आमच्या फॅमिलीक आनी खंयचे जे सण जे आसता आपलो टायम कितलो आपलो टायम हे करून आपले एक काम जे वास्तू बांदपाचे हाती घेतले आसा ताचे खातीर कितले टायम दिवपाक पडटा तो. आनी म्हाका दिसता इतलो टायम तेणे आपल्या फॅमिलीचे टायम आनी घरांतलो सॅक्रिफायस करून आयज म्हळ्यार गांवचे खातीर आनी देवा खातीर जो आज म्हाका दिसता हो सण सगळो आपलो टायम दिवन आयज जी वास्तू बांदपाचे सगळ्याचे म्हणजे गांवची लोकांचे हे आसले ते म्हाका दिसता वास्तू तयार जाल्ले आसा. आनीक अवघे मनोज लोकांक सांगले ते प्रमाणे 1-2 म्हयन्याक आमचे मूर्ती प्रतिश्ठापन जातले. आनीक म्हाका दिसता इतले उत्साह आनी इतलो ह्या पावसाक सुद्धा जावन इतलो लोकांचो उत्साह आनी इतलो पळोवन एक मन भरभरून वता आनी सगळ्या लोकांक हांव शुभेच्छा दिता. आनीक आमचे कडल्यान म्हाका दिसता खंय तरी आमचे कडल्यान कितें करपाक मेळ्ळें फुडें आनी कितें जायें आनी आमचे कडल्यान कितेंय करचो अपेक्षा आसा तेणी आयुश्य आमचे कडेन सांगचें आमचे कडेन कितलें करपाक मेळटलें की देवा खातीर आनी तेंचे खातीर आमी सदैव तेंचे बरोबर आसतले. आणि इतली तुमी दिंडी मारून आमी 2-2.5 वर्सां पासून आमी पळयताले फाटाफाट येताले पूण इतलो लोक ही उमेद म्हाका इतली दिसता आयज खऱ्यांनीच असोच हांव मागता इनोव्हेशन हेज्यानूय डबल लोक जावचो आनी देवीन सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालचो खास करून हिंगा जमिल्ल्यांक आनी जे आयकल्यात तांकांय बीन आनी देवीन भरपूर तांकां आशिर्वाद बरी भलायकी दिवची. आयज मूर्तीचे आंगवणान